मागण्याची उचारणी करूया. बापा, जेजूच्या नावान एक patki koso हांव तुज्या मुखार येता. हांव सogllea म्हज्या patkanchi dukh dhortam म्हाका bogos. Argham तुका जेजू तुवें म्हजो जागो कुर्सार घेतलोय म्हूण, आनी म्हज्या पासत मेलो, आनी तुजें अमोलीक रोगत म्हज्या खातीर वारोयलें. हांव सोत मानतां देवान तुका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, आनी आतां तूं आबा बापाच्या उजव्याक बसलाय म्हूण. जेजू, हांव म्हजें आख्खें जिवीत तुज्या हातान समर्पितां. जेजू, तुज्या व्हडल्या नांवान हांव सैतानाक आनी सगळ्या ताच्या कामाक पाट करतां. जेजू, म्हाका तुजें नवें जिवीत मेळ्ळां, आनी तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या काळजांत आतां म्हजें जिवीत चलयता. जेजू, तूं जावन आसा म्हजो सोमी देव आनी सोडवणदार, आनी हांव एक नवी रचना. वाखान्नी तुका म्हज्या सोम्या जेजू, कित्याक तूं बरो आनी तुजी काकलूत सदांकाल थोगता. जेजूच्या नांवान हांव मागतां. आमेन. देवाची उतराची उचारणी करूया. 1 Corinthians 12:27. 1 Corinthians 12:27. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक पिडा तुका म्हजे भितर पदवी आनी जागो ना. Luke 4:18. Luke 24:18. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. म्हज्या जेजून म्हाका मागला आनी आपल्या मोगान म्हाका भरलां आनी म्हाका सुटका दिल्या. Romans 8:11. रोमकाराचे चिटीवेले 28:11. जेजू क्रिस्ताच्या व्हडल्या नांवान म्हजे कुडीचो दर एक सांदो बरे तरेन वावर कोत्ता. जे परी म्हज्या रचणारा देवान म्हाका रचला, जेजूच्या नांवान म्हजे कुडीक कांयच वायट जायना जावन हांव फर्मायतां. John 10:10. जुआंवाचो 10:10. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळे आत्मे जे म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक चोरतात, मारतात आनी नास करतात, तांकां हांव जेजूच्या नांवान हुकूम घालतां. आतां आमच्या जिवितांतले भायर सोरात. जेजू, आतां आमकां तुजें सुबाम जिवीत मेळ्ळां. Galatians 3:13-14. गलेशकाराचो 3:13-14. जेजू क्रिस्तान म्हाका आनी म्हज्या घोराब्याक सुमुर्तीच्या शिरापांतलो सोडयला, कित्याक जेजू तूंच म्हज्या आनी म्हज्या घोराब्या पासत शिरापलोलो जालो, आनी आतां आमकां आब्राहमाच्या बेसावांनी बोल्ल्यांत. आमेन. दिनवासनी आनी वाखान्नी तुका जेजू क्रिस्ता.